जडाची सोबाई फुला फुलताना सरतात, न्हंयची सोबाई वलच्या उदकांत येता, तशेंच वेदची सोबाई मानाच्या सैर्यांनी सोबूच्या मुखान येता. हांव विनंती करता CAL अध्यक्ष शॉन जॉन डिसोजा आनी कार्यदर्शी डॅफ्नी डिसोजा, मानाचे सैर्य जावन आसच्या श्रीमान रोनाल्ड गोम्स, आमचे डिरेक्टर आनी फिरगस विगार फादर विन्सेंट मोंतेरो, ह्या कार्याचे अध्यक्ष, तशेंच असिस्टंट डिरेक्टर फादर लॉरेन्स कुटिना, ICYM रिजनल कर्नाटका प्रेसिडेंट संजय डिसोजा, मंगळूर DACCचो ICYM घटकाचो अध्यक्ष मितेश डिसोजा, एपिस्कोपल सिटी डिनरी प्रेसिडेंट जॉस्विन पिंटो, CAL एनिमेटर आनी वेंदर फिरगोजीचो उपाध्यक्ष जावन आसच्या आमच्या मनेस विनोद डिसोजा, कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो, हांकां सर्वांक वेदिका पूर्ण हाडच्याक विनंती करता. स्वागत करचे आमचे संस्कृतीचे बोबोरते कार्य. आता हांगा जल्मलेल्या तुमकां सर्वांक मोगान स्वागत करून तुमचे मुखार येता वायस प्रेसिडेंट रिक्सन डिसोजा. आज बेंदूर घटकाच्या CALाक 89 वर्सां संपतात. सर्व धर्मी मुखेलपण म्हणल्या देववाक्या वरवीं आमचे युवजण फिरगतीचे हर एक कार्यांत भाग घेतात. आनी आज आमचो वार्षिक दिसाचो संभ्रम हांगा तुमकां सगळ्या जमल्यांक हांव बरी सांज मागतां. आमचे हर कार्याक आमकां मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन दिवन जावन आसच्या आमचो डिरेक्टर आनी फिरगतीचो विकार बाब मानाजी विन्सेंट मोंतेरो. बापानो, जमल्या हांव सर्व तर्फे तुमकां हांव मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागतां. हांव विनंती करतां CAL अध्यक्ष शॉन डिसोजान फुलां दिवन विगार बापाक स्वागत करीत जाय म्हूण. आमच्या फोंड्याक पालर दिवन आयल्यात आयचे मुखेल सैर्य जावन आसात रोनाल्ड गोम्स. तुमकांय हांव स्वागत मागतां. हांव विनंती करतां CAL कार्यदर्शी डॅफ्नी डिसोजान हांकां फुलां दिवन वेलकम करूं. आमचे सगळे आसात CALचे ICYMचे एपिस्कोपल सिटी वारेड्याचे डिरेक्टर आनी तशेंच बेंदूर CAL फिरगजीच्या सहाय्यक डिरेक्टर मानादीक बाब लॉरेन्स कुटिना. तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. आमचे संगी आसात ICYM कर्नाटकाचे राज्याचे अध्यक्ष मान्य संजय डिसोजा. आज आमच्या संगी तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत मागतां.
मागता. ICYM Mangalore Diocese अध्यक्ष मान्य स्मितेश डिसोजा तुका हांव स्वागत मागता. बेंदूर फिरगजाचे गोलीत मंडळी उपाध्यक्ष आणि CAL एनिमेटर मान्य विनोद डिसोजा आणि गोलीत मंडळी कार्यदर्शी पॅल्सी बिल्टो तुमकां हांव मोगाचें स्वागत मागता. ICYM एपिस्कोपल सिटीच्या वाड्याचे अध्यक्ष जावन आसात मान्य जॉस्विन पिल्टो तुमकां मोगाचें स्वागत. बेंदूर CAL गटाक अध्यक्ष शॉन डिसोजा आणि कार्यदर्शी डॅफ्नी डिसोजा तुमकां मोगाचें स्वागत. आमचे फिरगजेचे सायन विगात भौमानाधिक विवियन रॉड्रिगस फादर डेन्झेल लोबो आणि पादवाचो प्रांशुपाल फादर अरुण लोबो तुमकां मोगाचें स्वागत. आमचे मोग दाखोवन आयल्या सर तुमी धर्म भयणीनो वाड्या गुटकारानो आणि प्रतिनिधीनो संघ समस्याचे अध्यक्ष आणि मोगाचे फिरगजकारानो तुमकां मोगाचें स्वागत. देव बरें करूं सर. स्वागत केल्या रिक्सेन तुका मोगाचें स्वागत. ह्या वर्सा सदन वेल्या सभा चटवटिके विशयान एक झलक आमचे मुखार दवरता CAL कार्यदर्शी डॅफ्नी. सेवेद्वारी मुखेलपण आणि युवा जनांचे सर्वतोमुख अभिवृद्धी म्हणले ध्येय घेवन 88 वर्सां आदी प्रारंभ जाल्लो कॅथोलिक मिनेतीचो संघ CAL बेंदूर. CAL डिरेक्टर बाब, सहाय्यक डिरेक्टर बाब लॉरेन्स, बाब विलियन आणि सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा हांच्या मार्गदर्शनाखाल अध्यक्ष आणि कार्यकारी समितीचे मार्गदर्शनाखाल फाटल्या 2 वर्सांनी जाल्ल्या कार्यक्रमाचे विवरण तुमचे मुखार हांव दवरतां. आदल्या वर्साच्या सप्टेंबराच्या 13 तारखेर नव्या कार्यकारी समितीचे एलिसांव जाले. अध्यक्ष अमांडा फ्रँक, कार्यदर्शी जॉस्विन पिंटो, खजानदार रिया रॉड्रिगस, उपाध्यक्ष मेल्टन मस्करेनस, स्त्री उपाध्यक्ष लॅरिसा डिकुन्ना, सहकार्यदर्शी एरिका लोबो, आमचा युवक प्रतिनिधी डॅफ्नी डिसोजा, खेला कार्यदर्शी लायनल लुइस, सांस्कृतिक कार्यदर्शी सुजय फर्नांडिस, स्त्री सांस्कृतिक कार्यदर्शी शारन मेनेझेस, लिथुर्जिक कार्यदर्शी लिओन मेनेझेस, एपिस्कोपल रेड क्रॉस प्रतिनिधी आयान पिंटो, लेख परिशोधक शॉन डिसोजा, अदलो अध्यक्ष विन्स्टन सल्डाना. जुनाच्या 5 तारखेर 6:45च्या मिसा वेळार नव्या हुद्देदारांनी प्रमाण घेतलो. जुनाच्या 19 तारखेर CAL आणि एनवायरमेंट कमिशन हांणी सांगता मेळून कीप क्लीन गो ग्रीन म्हणले कार्य आयोजन केले. ऑगस्टाच्या 7 तारखेर CAL आणि YCS हांणी युवा जनां सांगता केक कतन आणि गायना गावन याजकांचो दीस आचरसिलो. ऑगस्टाच्या 14 तारखेर CAL हांणी सहल युवा जनां पासून एका दिसाचे यूथ कॅफे म्हणले कार्यक्रम आयोजन केले. ह्या कार्यक्रमात गायची वर्ल्ड संस्थाचो स्थापक जावन आसल्या मिस्टर वॉल्टर नंदाळकी आणि इतर सैरे हजर आशिल्ले. सप्टेंबराच्या 4 तारखेर यूथ कमिशन हांणी आयोजित केल्ल्या टीचर्स डे कार्यक्रमात CAL संध्यांनी आपल्या गायना मुखार सर्वांक मनोरंजन केले. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर
काश्या फिर्गसीन KRYC आयोजन केल्लें. हाच्या वक्ता सबर CL संडे हजर आशिल्ले. उपरांत रात्री 7:15 वरार कुर्साक मान करून आराधन आशिल्ले. सबार संध्यांनी हातूंत भाग घेतलो. रोजाद मायेक नमन करून ऑक्टोबराचे 7 तारखेर CL आनी YCS हांणी सांगाता मेळून रोजरी डे भक्तीपणान आचरसिल्लो. CAL यूथ कमिशन आनी एनवायरमेंट कमिशन सांगाता सारी दान म्हणले कार्यक्रम आयोजन केले. ह्या कार्यक्रमांत 1135 सारीज एकठांय जाल्यो. एपिस्कोपल सिटी डिनरी हांणी मांडून हाडिल्ल्या ॲक्वा कार्निवल म्हणल्या खेळा स्पर्धांत CL बेंगळूर हांणी पयलें स्थान जोडलें. आतां मुखार सून वता 2023-24 वर्सांत केल्ल्या कामाची मोठवी जाल्या. संघाच्या नव्या कार्यदर्शींचे समिती एलिसाव मे 28 तारखेक जाले. एलिसावाक ECD अध्यक्ष संजय आनी ECD प्रतिनिधी सोनाली हांणी सोदून व्हेले. एलिसावाक सहाय्यक डिरेक्टर बाब लॉरेन्स, बाब विवियन आनी सचेतक श्रीमान विनोद डिसोजा हजर आशिल्ले. नव्या हुद्देदारांची नांवां ही बरी आसात. अध्यक्ष संजय डिसोजा, कार्यदर्शी डाफनी डिसोजा, खजानदार एरिका लोबो, उपाध्यक्ष शॉन डिसोजा, स्त्री उपाध्यक्ष शारन मेनेझेस, सहकार्यदर्शी मीगन डिसोजा, आमचो युवक प्रतिनिधी मेल्टन मस्करेनस, खेला कार्यदर्शी क्रिस्टन सेल्वराज, सांस्कृतिक कार्यदर्शी सोनाली डिसोजा, रेड क्रॉप रिप्रेझेंटेटिव्ह न्यूरियल मस्करेनस, लिथुर्जिक कार्यदर्शी साशा मेनेझेस, लेख परिशोधक लिओन मेनेझेस, अदलो अध्यक्ष अमांडा फ्रँक. जुनाच्या 5 तारखेर 6:45च्या मिसा वेळार हुद्देदारांनी प्रमाण घेतलो. सर्व आमच्या फिरगसीच्या युवजनांक CL आनी एका दिसाचे यूथ कॅफे 2023 म्हणले कार्य मांडून हाडले. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर आमी रोजारी मायोचो दीस आचरण केलो. CL संध्यांनी आमोरी, तेर्स, लदीन, केंतारा मुखांत संचे ब्रोट्या लागीं आराम केले. सर्वांच्या सहकारान हे कार्य बरे रितीन जाले. ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर ECD तावन आयोजन केल्ल्या युवा तालेंतां म्हणल्या स्पर्धांत आमच्या घटकांनी भाग घेतलो. ड्रग्साचे विशांत जागरण हाडूंक आमी युवजनांनी हर एक आयतारा मिसा उपरांत फ्लॅश मॉब आयोजन केले आनी हे कार्य बरे रितीन संपले. तशेंच नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आलमांवच्या दिसा संदर्भात आमच्या संध्यांनी सिमेस्त्र नितळकर रित्या फोंडाक फुलां दवरचे कार्य हाती घेतले आनी यशस्वी रितीन जाले. नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर तन्नीर बावी घटकान मांडून हाडलेल्या उदका खेळा स्पर्धांत आमी भाग घेतलो. तशेंच बेंगलोरांत चलून वेल्ल्या ICYM प्रादेशीक समिती इलेक्शनांत आमच्या घटकाचो संजय डिसोजा कर्नाटक प्रादेशीक समिती अध्यक्ष जावन चुनायत जालो. ह्या वरवीं रितो आशिल्ल्या अध्यक्षस्थानाक उपाध्यक्ष जावन आशिल्ल्या शॉन डिसोजाक अध्यक्ष जावन नेमक केलो. तशेंच निक्सन डिसोजाक उपाध्यक्ष जावन नेमक केलो. नतालाच्या फेस्ता संदर्भात फिरगस युवा आयोग हांणी मांडून हाडलेल्या क्रिसमस टॅबलोंत आमच्या CL संध्यांनी सक्रिय रितीन भाग घेतलो. पयले फावटी CL संध्यांनी फिरगसींत कुसवाल ईदचे आयोजन हाती घेतले आनी हे यशस्वी रितीन जाले. 21 जानेवारीच्या फिरगसीच्या दिसा आचरणांत CL संध्यांनी नाचपा कार्यक्रम करून सर्वांक मनोरंजन केलो. सर्गींचो बाब आमकां आशिर्वाद दिवंदी, आदर्शवंत जेजूच्या मेटांनी सदोम कृपा दिवंदी आनी पवित्र आत्मो आमकां जन्मायेन भरून दी म्हूण मागया. हे मागून हांव आमची वर्दी अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं डाफनी.
हांव आतां मुखार आपयता शेन रॉड्रिगस आयच्या कार्याचो मुखेल भाग जावन आसता सन्मान कार्य चलून व्हरच्या. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we gather here to acknowledge and celebrate the achievements of members from CL who have earned recognition at both national and state levels. We aim to honor them for their notable accomplishments. Tina Beretta Rego, pursuing Bachelor in Computer Science and Engineering at St. Joseph Engineering College, Mangalore, President of ICUF and St. Joseph Engineering College, elected in the year June 2023, Secretary of ICUF Karnataka, elected in August 2023, National Conveyor, President of ICUF, elected in November 2023. D'Souza studied mechanical engineering in Sayadri Engineering College, works in Appavani as an assistant manager, elected as the Vice President of Episcopal City Deanery 2019, President of Episcopal City Deanery 2021, and now is elected as the Karnataka Regional President. I call upon the guests to honor him. We gather to offer sincere congratulations to our devoted members of CL. Nihal Rego studied mechanical engineering at Manipal University, currently working for FIAT Motors, Pune. I call upon Father to honor the members. Nihal Rego. Sean D'Souza completed ITI at St. Aloysius College, works in Bellevue Church office. Nima Fernandez successfully completed a CA. Dr. Prem Pinto studied at A.B. Shetty College of Dental Sciences, currently performing as a dentist. Lionel Lewis studied at Saroj College of Hotel Management, works at Ritz Carlton. Ashwin Pinto studies BSc Nautical Science at IMI Delhi, works for Mediterranean Shipping Company. Ria Rodriguez studied BCom at Padma Institute Commerce and Management, currently working in Infant Mary Church office, Bajoli. Sheldon Rodriguez studied management, currently working in Rosa office. Shavin Glenn D'Souza studied mechanical engineering at St. Joseph Engineering College, currently working as project engineer in Plantech Industry Service Limited.
Your commitment is truly appreciated and celebrated. Congratulations. Thank you. थँक यू शेर. आता मंगळूर DSCCचो ICYM घटकाचो अध्यक्ष मनीष मितेश डिसोजान आपले संदेश दिवचा. सान सेबेस्टियन फिरगज बेंदर हाच्या CAL घटकाच्या वार्षिकोत्सव कार्याच्या वेदीचे अध्यक्षस्थान घेऊनचे मनादिक बाब विन्सेंट मोंतेरो बापानो, मुखेल सैरे मनेस रोनाल्ड गोम्स सर, मनादिक बाब विन्सेंट मोंतेरो बापानो, मनादिक बाब लॉरेन्स कुटिनो बापानो, तशेंच म्हाका म्हज्या इस्कॉलाच्या दिसांनी म्हाका शिकयल्ले हांगासर पंदरा पासात मनादिक बाब फादर अरुण वकील जावन ते वृत्ती करून आसात. तशेंच फिरगजेचे उपाध्यक्ष CAL घटकाचे सचेतक मनेस विनोद डिसोजा सर, फिरगजेचे गोळी मंडळाची कार्यदर्शी मनेस्तीन पॅट्सिबिंटो मॅम, ICYM कर्नाटक प्रांतीयाचे अध्यक्ष संजय डिसोजा, ICYM ECD वराडाचे अध्यक्ष जॉस्विन पिंटो, CAL घटकाचे अध्यक्ष शॉन डिसोजा, CAL घटकाचे कार्यदर्शी डॅफ्ने डिसोजा, तशेंच वेदी मुखार हजर आसच्या सर्व युवा जगानो आणि फिरगजकारांनो तुमकां समेस्तान देव बरी सांज मागता. संगता येवचे, सर्व संगता वावरचे आणि तशेंच सर्व संगता जिवनचे प्रकृतीचे नियम जावन आसात आणि आयच्या दिसा तुम्ही समेस्तान व्हडा संख्येन संगता हांगासर आयल्यात तुमकां समेस्तान पळोवन भोव चड संतोष भोगता म्हाका. आयच्या दिसा वार्षिकोत्सव पयल्यान पयलें आयच्या दिसा वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या सर्व युवा जनांक तशेंच तांकां मार्गदर्शन सदांच मार्गदर्शन दिवचे डिरेक्टर बापांक तशेंच सचेतक तशेंच म्हणजे खंयचेय कार्य आसा तर युवा जनांक सदांच ते कार्य रुपार हाडूंक सदांच सहकार दिवच्या सर्व फिरगजकारांक वार्षिकोत्सवाचे शुभाशय पटयता. हांगासर आमी युवा जनांक पळयता व्हडा उर्बेन हस्ते मुखामूळ काणगेलो सोबायेन ती सोबतेत आसात. तांकां आयच्या दिसा वार्षिकोत्सवाची खुशी तर वेदी मुखार आदी वावर केल्ले अध्यक्ष कार्यदर्शी तशेंच सर उरली युवा जनां हांगासर आसात. तांकां तांच्या युवा प्रायेर तांणी केल्ली ती कार्यक्रमाची झळक तांच्या मतीक येता आसतना तांकां जावची ती खुशी आणि आमकां समेस्तांक हांगासर वार्षिकोत्सवाचे कार्यक्रम पळोवची ती खुशी तर आमी जावचे नाका निराशी. आमी तांकां युवा जनांक ताळयो दिवया दादोशी. हांव एक मोटवी काणी सांगूंक आशेता. एका दिसा दर्याच्या तडयेर स्टारफिश म्हणजे ते नकेत्रांत आसले एक मासली दर्याच्या तडयेर ती पडून आसली आणि एकलो भुरगो ल्हानसो एकलो धाकटो भुरगो थंयसर येता. एक मासली तितून विंचून फाटी दर्याक तो सोडटा. तेदला एकलो मनीस हसून येता ताका एक खुशाली ताका एक मक्कार करता. तूं कितें सायबा हांगासर 1000 मासली पडल्यात तूं पुरो 1000 मासली परत उदकाक घालूंक शकशी म्हणून तो ताका विचारता. पूण हो ल्हानसो चेडको खंयच्याय ताच्या उलोवण्याक तो कान दिनासतना ताचें काम तो कंटिन्यू करता आणि ताका आन्सर दिता. हांगासर अशा 1000 मासलेक हांव फाटी उदकाक घालूंक शकचो ना बगर ही एक मासली परत हांव उदकाक फाटी घालूंक शकतलो ताका एक नवो जीव दिवंक शकतलो ताचे ते एक बदलाव हाडूंक शकतलो म्हणून तो ताका सांगता. अशेंच आमच्या जिवितांत म्हज्या मोगाच्या युवा मित्रांनो आमच्या समाजांत आमी पळयता साबार युवा जनां हांगासर आसात. जावं बरो आमच्या फिरगजेंत ह्या फिरगजेच्या भायर
सबर जना युवा पैकी आम्ही हरेकल्यान तरी बदलावण हाडूंक आम्ही सक्षम पगार आम्ही एका युवा जणां तरी बदलावण हाडली तर खंडीत जावनी ती आमची एक कीर्ती म्हणून हांव सांगूंक आशयता आणि खंडीत जावनी ICYM CAL बेंदूर घटकाचो बऱ्यांतलो बरो वावर जावन आसा आणि आमी केदारी आमी हांगासर येवचे आसा सबर युवा जणां हांगासर एकठांय जातात ती एकामेकां मेळटात थंय तांचे बरो वावर ती करतात या कार्याचे कारभारी जावन आसा मनेस शॉर्ट डिसोजा ह्यो मनेस पळोवंक मोठो तरी ताचे ते वावर खंडीत जावनी उंचल्या मट्टाचे म्हूण सांगूंक हांव आशयता बहु सादे स्वभाव असो चेडो ताजे दुसरे गरजेचे सगळे बेंदूर फिरगजेचे एक कंपाउंडा भितर काले आसा ते ताजे दुसरे घर म्हूण सांगले खंयचेय कार्य तुम्ही ताचे कडेन सांगा कसलेच गरज आसली ताका एक कॉल करा ताजे ते साध्य जाता खंडीत जावनी ताका ताचे सांगता ताका सहकार सदांच ताका फाटीं दिवचे कार्यदर्शी हांगासर आसा डॅफने डिमेलो आणि तशेंच सर युवा जणां हांगासर आसात तुमच्या सेवेक शाबासकी पाठयता खंडीत जावनी आमच्या युवा जगाक वळखल्यान शाबासकी पाठवया ताचे सांगताच ICYM केंद्रीय मट्टार अध्यक्ष जावन विंचून आयले संजय डिसोजा हांगासर आसात कर्नाटका आयकफाचे कार्यदर्शी जावन वावर दिवचे टीन हांगासर आसात तशेंच ECD वार्डाचे अध्यक्ष जावन वावर दिवचे जॉस्मिन हांगासर आसात खंडीत जावनी बेंदूर घटकाचे कीर्त सोडूनच्यात ती वावर करन आसात खंडीत जावनी तांकांय तुमचे ताळे तर्फे तांकां शाबासकी पाठवया मोगचेनो फेब्रुवारीच्या 11 तारखेक आयतार दिसा सेंट एलोशियस कॉलेजीत सकाळी 9:30 8:30 वरां सांजे 5 वरां पर्यंत 6 वर्सां उपरांत मंगळूर DSSच्या युवा जणांक सांगता हाडच्या उद्देशाखाल IFRS म्हणले कार्यक्रम ICYM केंद्रीय समिती मंगळूर DSS मांडून हाडटा आणि हे कार्यक्रम सोबोनच्यात अध्यक्ष जावन म्हाका तशेंच कार्यदर्शी जावन विल्मा आणि तशेंच केंद्रीय समितीच्या सदस्यांक हे बात फवजल आसता हांव सर युवा जणांक विनंती करता तुम्ही ह्या कार्याक येवन आमचे कार्य यशस्वी करी जाय म्हण तुमचे लागीं विनंती करता अखेर करच्या पयले आमी वडूलूच डॅफ्टीन 2 वर्सांचो रिपोर्ट हांगासर प्रेझेंट केले आणि आमी खंडीत जावनी आमी ते सर रिपोर्ट बऱ्यान आयकले म्हणून हांव चिंता खंडीत जावनी हांव बऱ्यान आयकलो त्या 2 वर्साच्या रिपोर्टाक जावं पुरो सामाजीक जावं पुरो शैक्षणिक जावं पुरो सांस्कृतिक आणि ह्या मट्टार बऱ्यांतलो बरो वावर दिला खंडीत जावनी मुख्य दिसांनी CAL बेंदूर घटकाचो राजकीय क्षेत्रांत युवा जणां उदे नेवलेत म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता लाभ जिओ भारतीय कॅथोलिक युवा संचालक मंगळूर DSS ECD वार्डो बेंदूर घटक देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां हांव विनंती करता जॉस्लिन पिंटो हांणी लकीड्रॉचे कार्य सदून व्हरच्यात समेत जमलेल्यांक देव बरी सांज मागता तुमकां येदोळस भक्त आल्या प्रकार CAL बेंदूर आनी आमच्या 89th वार्षिकोत्सवा खातीर फंड रेजिंग जावन लकी ड्रॉ आमी आयोजन केल्लें हाचे आमी ड्रॉ आतां काडटल्या कसले दीस गडायक करिनासतना पयले ड्रॉ आसा 10,000 रुपीजाचे हांव विनंती करता आमचे मुखेल सैर जावन आमचे लायन डोनाल्ड बुक्स आनी येवन पयली ड्रॉ काडचे So first prize rupees 10,000 get a ticket number 4892 Mrs. Wilma phone number 7259814285 Mrs. Wilma तुम्ही हांगासर आल्यार दयेकर मुखार येवचे सो आमी सेकंड ड्रॉ काडूंक येता हांव विनंती करता आमचे डिरेक्टर जावन आसचे मनादीप बाब विन्सेंट मोतेरो तुम्ही दुसरे ड्रॉ काडचे So second draw, आमच्याच एका मेंबराक मेळ्ळा टिकेट नंबर 496 मीगन डिसोजा
हांव विनंती करता आमचे मुखेल सोयरे जावन आसचे मनीस लायन रोनाल्ड गोम्स हांणी हे भोवमान वितरण करच्या हांव विनंती करता ICYM मँगलोर डायसिस प्रेसिडेंट मितेश डिसोजा हांणी तिसरें ड्रॉ करचें तिसरें ड्रॉ येता टिकेट नंबर 538 मिसेस ग्रेटा पिंटो फोन नंबर 7353024643 तुम्ही हांगा आसात जाल्यार दया करून मुखार येवचें टिकेट नंबर 538 हांव विनंती करता आमचे एसिस्टंट डायरेक्टर जावन आसचे फादर लॉरेन्स हांणी हे भोवमान वितरण करचें हांव विनंती करता आमचे एनिमेटर जावन आसचे मिस्टर विनोद डिसोजा हांणी चवथे ड्रॉ करचें टिकेट नंबर 558 दयकर हांगा आसात जाल्यार तुमी मुखार येवचें टिकेट नंबर 558 हे बहुमान करता विनोद नजरेत नागर हांव विनंती करता तांच्या गुरकारांनी बहुमान स्वीकार करचें हांव विनंती करता आमची कार्यदर्शी जावन भौलीक मंडळाची कार्यदर्शी जावन आसची मनस्थिती ताक्षी भेटो तुमी हे बहुमान दिवचा आता आखरेची ड्रॉ एक उरला हांव विनंती करता ICYM कर्नाटका रिजनल प्रेसिडेंट जावन आसचे मान्य संजय डिसोजा हांणी आखरेचे ड्रॉ करच्या खातीर आखरेचे ड्रॉ येता टिकेट नंबर 303 फोन नंबर 9945263649 तुमच्या गुमानांक ते व्हड्याचे गुरकार जावन आसात आनी तांणी हायेस्ट नंबर ऑफ टिकेट सेल केल्यात सो तांचे वाडेकारांची बहुमानां जिखल्यात बहुमान येता मानेस जोसेफ हांगा हांव विनंती करता तांच्या गुरकारांक तांच्या तर्फेन हें बहुमान मानेस मितेश डिसोजा हांचे जावन स्वीकार करचा सुमेस्तान देव बरें करूं देव बरें करूं जॉस्विन परवी पटेल सोमेश बहुमान जिखल्यात मुखेल सैरे जावन आसच्या आमचे मुखेल सैऱ्याची वळख करूंक मुखार येता शारन मेनेझेस Good evening, one and all. It is an honor to introduce our distinguished chief guest for today, Mr. Ronald Gomes. Born to Nicholas and Lily Gomes in Loreto, Pantwal, Mr. Gomes spent his early years in Saudi Arabia, where his father worked for the renowned oil and gas company Aramco. After graduating in commerce, he followed in his father's footsteps and joined Aramco,
later returning to India in 1994 to establish his own venture, Sunray Solar Private Limited, specializing in solar rooftop power and water heaters. Mr. Gomes' commitment extends beyond business, as exemplified by his notable involvement in various social activities. He served as the past Nayans district governor, presiding over Dakshina Kannada, Coorg, Hassan and Chikmagalur. Additionally, he held the position of past president of Rachna, Catholic Chamber of Commerce and Industry, for 2 terms and contributed to academia as a member of the Board of Studies in Economics at St. Agnes College and St. Aloysius College. For over 6 years, Mr. Gomes dedicated his expertise as a member of the Engineering and Graduate Colleges campus selection team for the world-renowned software company Infosys. Beyond his professional and social endeavors, Mr. Gomes is a man of diverse talents and interests. From being a violinist during his primary school days to showcasing his artistic skills through drawings, he has also graced the silver screen by acting in 2 films. A dedicated badminton player, he combines his passion for sports with an extensive travel history that includes destinations like the Middle East, Far East, Europe, China, Bhutan, Turkey, Australia, and the USA. Mr. Ronald Gomes is not only a successful entrepreneur, but also a multifaceted individual who has contributed significantly to the community and beyond. We are privileged to have him as our chief guest today. I request Mr. Ronald Gomes to give his insights and his inspiration to the gathering. ದೇವರುಗಳು ಶರಣ್ ಒಲಿ ಅಪ್ಪಗಾಯನು ಹೆಸರು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. या कार्याचे अध्यक्ष आणि CAL निर्देशक आमचे मोगाळ विदर्भा विन्सेंट मंतरबा खान, सहायक निर्देशक बाब लॉरेन्स कुटिनो, कैथोलिक एक्शन लीग अच्छे अध्यक्ष शॉन डिसोजा, कार्यदर्शी डैफ्नी डिसोजा, एनिमेटर मनीष विनोद डिसोजा, फिरगज कार्यदर्शी श्रीमती पैट्सी ब्रिटो, वेदरसयार हेलेन मानेस्तनो, रेवरेंड फादर्स, रेवरेंड सिस्टर्स, जमल्या सर मानेस्त आणि मानेस्तिनो. आणि एक 10 वर्षांनी 100 वर्सां आसा स्टुडंटच्या बेनिफिटीच्या कॅथोलिक ॲक्शन लीग घटकाक हांव विशेष अभिनंदन फाटयतां. CALचे युवक आणि युवती इगर्जेच्या कंपाऊंडा भितर मात्र न्ही, भायरी गरजेवंता खातीर घरची सभा कामां प्रचाराचे फौजेने जावन आसात. त्या खातीर तुमकां सर्वांक अभिनंदन पाठयता आणि देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचेर वतो म्हणून मागता. युवक आणि युवती खंय गेल्यार आयकूंक मेळचें, तुमी आमच्या राष्ट्राचे मुखेल भविश्य, तुमी आमचे राष्ट्राचे लिडर्स इत्यादी इत्यादी. आमकां खरें केल्यार आयचो दीस एक म्हत्वाचो, कालचो दीस वचून जाला आनी फाल्यां कितें म्हणून आमकां गोत्तू ना. आमचे कडेन आसचो आयचो दीस मात्र समाज कशें रुपीत करयत आनी समाजान तुमचो पात्र कितें म्हणून समजूनचो आयून वेळ जावन आसा. ह्या संवसारांत सुमार 788 करोड लोकां पैकी 40% युवक आणि युवती 15 ते 24 वर्सां प्रायाचे म्हणून अंदाज केला. आणि आमच्या भारतांत जनसंख्येचे सुमार 50% युवक आणि युवती 25 वर्सां भितरले म्हणून म्हणटना आमच्या देशाचे भविश्य खंडीत जावन तुमच्या हातांत आसा म्हणलें उडास दवरलें. ह्या संदर्भात युवजनांक एक जागोवणी दिवंक हांव आशेतां.
ह्या तुमच्या तरणाट्या प्रायर तुमकां साबार इश्ट आनी इश्टीण मेळटा आनी हें सहज. पूण एक पाड इश्ट ह्या इश्टीन तुमकां मेळ्ळे तर तुमचे सगळे फ्युचर्स सत्यानाश म्हणलें उडास दवरप. हें एका काणये मुखार तुमकां सांगूंक आशा. एक उंदीर रॅट आनी एक मानको फ्रॉग कशे इश्ट जाले उडास दवरप. उंदीर एक धरणीचेर सरची मनशात आनी मानको उदकाचेर आनी धरणीचेर दोनांचेर सरची एक मनशात. हांकां इश्टेक अशी वाटली की एकामेकाक सोडून रावंक साध्य आसना म्हणून दोगांयनी तांच्या एक एका पांयाक दोरी तांणी बांदली. उंदीर गेल्ले कडेन मानको आनी मानको गेल्ले उंदीर ते सदांय तितले इश्टाक तेणी सोडून आसले. अशें दोगी भारी समजेर दीस आसताले. अशें एक दीस दोगी 3 पांयांनी सोडून एका झाड्या कडेन पावले. थंय उदका वयर एक व्हडली कीड उपेवन आसली. मानक्यान आपलें घाण पळोवन तें पळयलेंच. वाव फॅन्टॅस्टीक ब्रेकफास्ट म्हणून दाण्यात उडी मारली. दोगांयनी एक एका पांयाक बांदिल्ले वगळी. उंदीर मानके सांगता दोगी तळ्यान पडले. तितल्यार उंदराचे काणी मुगदली. हेणे उदकाचे उंदराचे मोडे उदकांत उपेता तेणे मानको कीड करता आसा. तितल्यार वयल्यान एका कावळ्यान मेल्ल्या उंदराचेर दिश्ट गेली. कावळो म्हणालो म्हणजे बारीक फर्स्ट क्लास लंच आतां जेवण आतां रेडी आसा म्हणून ताणें उदकाक जपय मारली आनी उंदराक घेवन तो उपलो. सांगता मानकोय वयर सरता पावलो. मोगाच्या तरणाट्यानो आनी युवतेनो ही मोठी काणी तुमकां थोड्यांक तरी समजून घेवपाचें ना. जज केअरफुली who can be your best friend. See he or she see his or her characters and then only you be his or her best friend. A wrong move can turn out to be a disaster for the rest of your life. मोगाच्या युवजनांनो always believe in yourself. आमकां तुमकां सगळ्यांक आसा रानांतली व्हडली मनशात म्हळ्यार हस्त, लांब मनशात जिराफ, बुदवंत मनशात कोलो आनी चड स्पिडाक आमचे मनशात चितळ. हें पुरो समान. पूण हे खंयचे गूण नातिल्ले शिव मनशाचो राय म्हणून आमी कित्याक म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार शिवाक धैर्य आसा, आत्मविश्वास आसा, कोणाक आपूण फूड करता आनी भियेना म्हणून कडाकड चिंता. इट बिलिव्स इन इट सेल्फ. तर हाचे ताण आमी कितें शिकयता. तूं एक उंचल्या स्थानाक पावचें तर तुवें अत्यंत स्पिडाक धांवचें. ह्या अती चाणक्य ह्या अति बुद्दून व्यक्ती जायचें म्हणना. धैर्य प्रयत्न करचे सतत आनी म्हजे वरवीं हें खंडीत साध्य आसा म्हणून दृढ भरवसो तुमचे लागीं आसूंक जाय. सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, choose the right friend, believe in yourself and be a change. Once again, I thank the office bearers of CAL for inviting me here and part of this grand function. Deborah Group. Thank you, sir. आता हांव मुखार आपयता आमच्या कार्याचे अध्यक्ष आमच्या माननीय बाब विन्सेंट मोंतेरो आपले संदेश दिवचे. I so will say of Mr. Ronald Gomes, Sir Vyasa Kawano, उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगस गोळी मंडळचे आणि कर्नाटका ECD आणि बेंगळुरू घटकांच्या ICYM हुद्देदारांनो आणि बेंगळुरूच्या सर्व ICYM संध्यानो व CAL संध्यानो तुम्ही ऐकला मस्तुपडी ECD उठतात म्हणून का हे सांगतात की तांकां ते सवय जावन गेल्या ECD म्हळ्यार एपिस्कोपल सिटी डिनरी. ताका मँगलोर एपिस्कोपल वाराडोय म्हणटात. पूण बिस साहेब ह्या वाराड्यांत वस्ती करता
आणि बेसाहेबाचे ह्या आमचे जेसीचे कॅथेड्रल ह्या वाड्यात आसा त्या देखून एपिस्कोपल सिटी म्हणटा ताका असो नेक्स्ट आसा मँगलोर सिटी वाराडो तशें ही सिटी म्हळ्यार आनी म्हणी तुमकां समजोवंक हें ल्हानशें क्लॅरिफिकेशन आयच्या दिसा CLच्या सर्व बेंदूर घटकाच्या हुद्देकारांक सांजांक हांव उल्हास पडयतां तुमचो 89 एन्युअल डे आज आमी संभ्रमता कंडीस जावन नेक्स्ट इज 90 तुमी सगळ्यांनी 90 मारीचे म्हणटा हांव 90 सेलिब्रेट करीचे म्हणटा समा हय कंडीस हांव तुमचो रिपोर्ट आयकला आनी ताका हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा बिकॉज आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट त्या वरवीं बरो वाव तुमी करनासात CLच्या सांग्यांक सरीक इंस्ट्रक्शन्स हांव दिना कित्याक म्हळ्यार आमी वस्तुपटी मेळटा उलोवंक ती आयकतात तांकां एक डिफरन्स मात दवरूंक सांगता आतां AI म्हणटात AI म्हळ्यार कालें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स that part of your learning, most of your learning, but then don't lose OI. OI म्हळ्यार कालें ओरिजिनल इंटेलिजन्स गुड पण तें तुमचें जावन सुखान अशें प्रयत्न करा तितलें मात तुमकां आज वडिलांक आनी मगगाड्यांक फर्गजनच्यान चड वडिलां आनी फर्गसकारां वेर एक्सपेक्टेड हियर हांगा येतली म्हणून आमी पात येयल्ले हांव तुमी पात येयल्यात न्हू युवक वय ते देखून पळोवन थोडीं तुमी आयलात थोडीं धर्म भयणी आनी थोडीं CLच्या सगळ्यांची वडिलां आनी थोडीं फर्गसकारां तुमकां आयिल्ल्याक म्हज्याय बाबतींत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सहकार तांकां तुमी दितात त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा युवजन तांचेतल्याकच जिवान मात वाडटा तुमी बरें करा वाटल्यार म्हळ्यार खावंक दिल्यार पूण तांच्या शिकपा मुखांत्र दुसऱ्या अनुभवा मुखांत्र वावरा मुखांत्र मुखेलपणा मुखांत्र आनी मुखार येयत जाल्यार पेरंट्सांचो वडिलांचो फर्गसकारांचो पाठिंबो जायतो गरज आसा आनी ह्या फर्गजेंत तो जायतो मेळटा पूण ताचे चड तांचेर हुस्को दवरलो तांणी वाडचें नॉट ओन्ली इन फिजिकल तांचे फिजीक वाडोवन येवचें न्ही बगार तांणी समाजांत वाडोवन येवचें मुखेली जावचें तुमच्या दोळ्यांनी पळोवन संतोश पावचो तसलो संतोश तुमकां आसा जाय आनी ह्या खातीर तुमचो सहकार तुमी जायतो दितात आनी कितें दियात आनी तांचेर पात दियात म्हूण सांगून हांव म्हजें दोन उतरां करता देव बरें करूं संदेश दिला दिकार बापाक देव बरें करूं सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडो मुखार येता मेल्डन मास्करेनस देव बरी सांग देव तुमकां समजता पयल्या सुवातेर धन्य देवाचो उगडास काडून ताका हांव वर्गां दिता आयचे कार्य बऱ्यान जावन आदार दिल्या खातीर आयच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष मानाधिपाप विन्सेंट मोंटेरो आमचे डायरेक्टर आमचे मोग दवरून आयच्या ह्या कार्याक तुमी येवन बरो संदेश दिल्यार फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव आतां विनंती करता आमच्या रेजिस्टर्ड डायरेक्टर फादर लॉरेन्स लागीं आमच्या विकार बापाक उगडासाची कामी दिवच्यात आमच्या आपोवण्याक पालो दिवन मुखेल सेवेर जावन आयिल्ल्या श्रीमान रोनाल्ड गोम्स हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव आतां विनंती करता आमच्या वेगळ्या बाबा लागीं आमच्या मनाच्या सेव्याक उगडासाची कामी दिवच्या आमच्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या पादुआ कॉलेजचे प्रिन्सिपल फादर अरुण लोबो सहाय्यक विकार जावन आसच्या फादर विवियन रॉड्रिगस आनी वस्ती फादर डेन्झेल लोबो हांव तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या कर्नाटका रिजनल प्रेसिडेंट जावन आसच्या संजय डिसोजा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा
तशेंच ह्या कार्याक हाजीर जाल्ल्या आयच्या एपिस्कोपल सेक्रेटरीचो प्रेसिडेंट जावन आसच्या जॉसफिन पेंटो तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव वावरूंक आशेता सदांच आमकां पाठीमोग घेवच्या मोगाल एनिमेटेड आनी फिल्टर्स गोलिंग मंडळाचो उपाध्यक्ष जावन आसच्या प्रोफेसर विनोद डिसोजा हांचो. हांव उपकार वावरूंक आशेता आयच्या एपिस्कोपल सेक्रेटरीचो प्रेसिडेंट जावन आसच्या मितेश डिसोजा हांचो. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या आमच्या मोगाल कार्यदर्शी मिसेस पॅट्सी पिंटो काल सांगता हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या आसा करून कुमो केल्ल्या आमच्या अनेका स्पॉन्सरांचो हांव काल सांगता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या हांव देव बरें करूंक आशेता फादर आमच्या डायरेक्टर फादर लॉरेन्साक देव बरें करूं फादर. तशेंच हांव देव बरें करूंक आशेता आमकां साउंड्स लायट्स आनी डेकोरेशन वदक दिल्ल्या मिस्टर क्रिस्टी मिस्टर अरुण आनी रोज अरेंजर्सांचो. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा हॉलाच्या मॅनेजर रवी फेर्नांडीस आनी ताच्या सह सिंबांदिसो आनी हे कार्य व्हडा संख्यान आयिल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं मेळ्ळें. हांव आतां विनंती करता वेदीर आशिल्ल्या सर्वांनी मुखेल कार्याक वेदी सोडून दिवच्या. हांगासर जमलेल्या समेस्तांक बरी सांज मागता. Good evening to one and all gathered here. आज सकाळी हांवें सद्दां कापडार आनी सुतार पळयलें. तुवें पळयलें? इयान आज हांवें कापड घाल्लें तुवें पळयलां? तें म्हाका गमतो ना. सकाळी सकाळी कोणाचो निकास जाल्ले की तूं काल उलयता तुकाच गुर्तू इयान. आज सीएल असो दीस न्ही. ओ सांगलें बरी. आज फेब्रुवारी 4th. वय आज आमची सीएलाची साली तांचो वार्षिक दीस आचरीत जाता. आमची युवा जाणां इतली तालेवंत की तांच्या प्रदर्शन पळोवन आज तुमी भोव आतुरान राखून आसात म्हूण आमी पातयता. तुमकां पळयतना मस्त खुशी भोगता. तुमचे आतुराय चड आसा जाल्यार जोरान 2 ताळयो दिवया. ते चड वेळ काडी नासतना आमी ह्या सांजेच्या कार्याचें पयलें कार्य सुरू करया.
आनी तें जावन आसा फ्युजन डान्स. तर हांव मुखार आपयतां आमची CLची युवजनां शेत आनी पंगड. The stage is over to you.
was a wonderful start fellas. देव बरें करूं तुमकां. आमच्या फिरगजेन साबार गौप्य आसा आनी तांच्या पैकी एक गौपीन पालोमा. आणि ते तुमच्या मुखार गायता पोत गुलाबी आंकी. ओवर टू यू पलोमा. देव बरें करूं पालोमा तुका. म्हाका ताळयो तायकुना जुनातून ताळयो दिल्यानी देव बरें करूं. तर आता वेदीक स्वागत करूया जॉसलिन पिंटो त्याच्या एक घोडे गायन सादर करच्या. ओवर टू यू जॉसलिन.
भोव अपुरबायेन पद गायलेल्या जॉन्सनाक देव बरें करूं. आतां आमचे लागीं थोडो वेळ आसा आनी आमी थोडी खेळ मांडून हाडल्या आनी हांव ते खेळ सुरवात करता आतां. तुमचे लागीं फोनां आसात म्हूण हांव पातयेता, आसल्यार पुरा भायर काडटात केका कडेन. ओके, सो तुमी काडले म्हूण हांव पातयेता. तातूंत तुमी गॅलरीक वचून एल्बम्स म्हणलें एक आसा थंय वचून ऑल फोटोज हेच्या अंडर एक नंबर आसा. तातूंत कोणाचे हायेस्ट नंबर म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार तुमी मुखार येतात आनी कोण मुखार येता तांकां प्रायज आसतलें. Okay, so I'll repeat this real English. So all you have to do is go to your gallery and then there's something called all albums. Open the all albums and in that you'll find something called as all photos. And under the all photos there is a numbers written like 29,000, 8,000, 2,000. So the highest number of photos in the gallery gets the prize. So if you feel like you'll have the highest number, please come forward. Please come to the stage. Pole pauti tu betle maka Iswano go by pole tuka Mujhe kateris devan rasla tuka Dori mujhe dori Gadi mujhe soble tuka dori Dori mujhe dori Tuka slaku sana jori Dori mujhe dori Gadi mujhe soble Sangue de la ciudad por el tan sosada Carvise que le saca también de la plurina Vishina le poleta la tonle motela Baby, you are so bad Corona, so you poleta Wow, tu para la fiesta La nicolina se soporta Baby, you are so bad Maka
ओ राधा तेरी ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा चुल्ला ओ राधा तेरी नक्कट नजरिया ओ राधा तेरे झुमका ओ राधा तेरे तुका गाले सुरू झाले आत्ता समजले आता गाले राधा राधा तुझी उडवता इतके ओडवलो जॉस्विनान वाज घेयले आता म्हाका एक अपूर्व असो नाच पळोवन मन जाता तू एक 5 मिनटां रावते की मेरेन हांव इल्ले फोनार एक नाच पळोवन येता फोनात नाच पळोवण काले सुरू केला न्ही तुका सीएल असो दीस पण उडवता सांगून आसा आमची सीएलाची चुडवां नांदी इतले बरे नाच पळोवंक ओके ओके तर हांव मुखार आपयता आमचे सुशोभीत चेडवां हे नाच सादर करच्याक ओवर टू आयलन अँड ग्रुप बाजार जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी हर बहन के इतना से बढ़ जाना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे झुमका we're going back to classics झुमका गिरा दे बरदी के बाजार में झुमका गिरा दे बरदी के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा दे बरदी के बाजार में जवान जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया जवान जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुल्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसी गम हुआ न जानूं मैं न जाने वो
Whoa. That was such an amazing performance. आता नाच पूर्ण मोठ्या मनात संतोष पावले. तुमच्या मनात संतोष पावले आम्ही पातयेता. आता आनीक एक धाकटो खेळ आसा. म्हाका 5 जाणां मुखार आयल्यार बारी बऱ्यान. एक 5च जाणां. मागीर हांव हेर काल्या म्हूण सांगता. I want 5 people to voluntarily come forward. ओके, एकलो आयलो आनी 4 जाणां. कोणी जातात तेंचे एज ग्रुप. तुम्ही जाऊन आयल्यार बारी बरें नाजाल्यार हांवें नांवां काडपाचें बघतलें. Vicky, please come. Please चड गलाय करी नाका. आनी दोगां जाणां राप्पा येया. विकी Fieraच्या सांगेन रिक्वेस्ट आता आम्ही काका फोन आसा. Ada one more. Okay, I would only voluntarily like to call Cheryl D'Souza. Okay, so आम्ही 4 जणांनी गेम कंटिन्यू करता आणि ह्या गेमाचे नाव जावन आसा Alkunachi Nama, that is surname. I want you to tell the highest number of surname in less than 10 seconds. Here anga time पळोवन आसता आणि within 10 seconds कोण highest surname जाची नांवां सांगतात तांकां हे प्राइज जाता. Okay, starting with Kenneth. Three, two, one, go. Das D'Souza, Raskina Mascarenes, Shetty, Butt, Albukar, Lobo. Yeah, done. So Kenneth has started it wonderfully and it is count of 8. So next I give it to Amika. Three, two, one, go. Frank D'Souza, Fernandez, DeCosta, Lobo, Menezes, Rodriguez, Fernandez. Done. Okay, so she is also told 8. That is, she is repeated Fernandez twice. So, okay, so आता माइक येता Len. 3, 2, 1, go. Menezes, Lobo, Done. Okay, so Uncle Lewis of mic. Again. 3, 2, 1, go. D'Souza, Di Mello, Pinto, Nazare, Montero, Was, Lobo, Miranda. Done. So ह्या ठिकाणी 8 नंबर्साचे सरनेम सांगल्या. सो आता एक टाय आसा रायट. सो आमी हावजीचे नंबर्स दिलेले हांव आनी तातूंत आमी तांकां पिक करूंक सांगतात आनी देन आय टेल देम. सो कोणा तातूंत हायेस्ट नंबर कोणाचे आसा तांकां हे बहुमान येतले. 81. ओके, सो अंकल लुईस सारखे बहुमान येतले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अंकल. आनी हांव मुखार आपयता आमचो CLAचो प्रेसिडेंट शॉनाक बहुमान दिता.
संस्कृतींत मुस्तपोना आसा आनी त्या पदांत एक चेडो आनी एक चेडू एकामेका तसलें उलोवचें पद आयकतना बारीक एक संतोष भोगता. तर आतां आमी सर्ट गडाय करिनासतना अश्विन पिंटो आनी एरिका लोबो हांकां करप. Check.
देव बरें करूं. तर आता या वेळेक सुजयक ताच्या एल्विराक एक पावल दोनच्या मुखार घाल. Over to you, Sujay. पडले रे आमकां समाधान जायना न्ही. सगळो दीस नाचच्या कार्य हाडल्यार आमकां कितलो संतोष आनी की पळोवया 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 म्हणून जाता. कित्याक म्हळ्यार नाच पळोवन म्हाका कितलो संतोष जाता की तितलेंच उल्हास भरीत जाता. तर इतूनच आमी चेडवांचो नाच आमी पळयलो. पूण युवा जाणा म्हूण आसतना सांगाता नाचचें पळोवंक बारीकशे खुशी काय म्हणटा तुमी? एक ताळयो दी आपणाक तेन्ना हांव कन्सिडर करता. तर चड गडाय करिनासतना
आमच्या युवजनांक आमी मुखार आपली. सो ओवर टू सोनाली अँड ग्रुप. देव बरें करूं आमच्या CL युवजनांक. तुमकां बसून पुरो जालें म्हणून हांव पातयेतां. ताका ह्या सांजेच्या वेळार आमी तिसरे खेळ मांडून हाडला आनी तो जावन आसा तुमच्या फोन नंबराचे नंबर लायक फॉर एग्जाम्पल 861188 त्या नंबर 8 + 6 + 1 + 8
सो ते नंबर काउंट कर 10 डिजिट्स काउंट कर कोणाचे हायेस्ट नंबर येता पळय तांकां प्राइज आसतले पूण एक ट्विस्ट आसा ह्या गेमाक ते ट्विस्ट सांगल्यार ते नंबर यात हॉलाच्या भितर एक्झिस्ट आसी खंय घरा आसून फोन तुम्ही नंबर सांगचे न्ही आमी कॉल कर चेक करते ना तुमची फोन अप्लाई करा फास्ट अँड प्लीज कॅल्क्युलेट युअर नंबर्स तुमचे जाला आपल्याला आमकां आपया आमी ते येले का तुमचे Okay, 45. We found highest number here. That is 56. And we call कर check करते हैं. 56 अच्छा की third number कोणाचे count में टाप है. Sir, 65. Hello. Anga 65. आमकां 65 नंबर मेळ्ळे. आतांचे हायेस्ट नंबर जावन आसा 65. एक दोन मिस्टर 65. सो 65 चे की थर्ड नंबर कोणाचे आसल्यार हे नंबर व्हेरीफाय जाता 65 चे की थर्ड आणि की 65 आणि 65 नंबर आसा चे की आणि थर्ड नंबर आसल्यार आणि एक पुटी अवकाश आसा ते नंबर व्हेरीफाय जाता सो 65 चा की सरळ एनीवन हांगासर आसल्यार विकी मुखारीचे म्हणून आमी Okay, so 65 now finalize करता. So I request Patsy and our chief guest to please come forward. Okay, so आणि काडच्या lowest number up ये prize जातले. 65 number. Number also 65, the phone count is 65. 54. So our chief guest wins this prize. So I call upon Miss Erika Lobo to give away the prize. सर्वांनी नावाची विनंती करता एक धाकटोसो नाटकुडो आसतलो हांव इयन आणि हांव म्युरल मास्करेनस ह्या संघाची कार्यनिर्वाहका आणि कार्यनिर्वाहकी जावन आसा. It was our pleasure to host this beautiful evening. काले तुका काय झालं? काय ना तुझो नाटक केलो सर्ट जालो. मुजो नाटक केला पळय. आता पुरा म्हाका बोलतो ना म्हाका एक अपूर्व असो नाटक करायचं. तुका आता एक नाटक जायचें न्ही. जाय तुका जाल्ल्या बरीत आमी करया. तुजी कशी तें जावन आसा उडोवता.
तर आम्ही मुखारा पळयता आमचे CCLचे पंगड तांच्या कुटुंबाची पोकना म्हणल्यार नाटकाचो एक सादर करच्यात आणि ताचे पात्र जर जावन आसा बापय आसा जॉस्विन आवय सोनाली पूत रिक्सन दू डॅफ्नी आब लिओन गुत्कार सॅम आणि गुत्कार असो पूत प्रेस ओवर टू टीम कुटुंबाची पोकना किती करतील बसून असले काल सांगचे गुरकारामा खंयची परिस्थिती आयली आमकां किती झाले म्हज्या घरा म्हाका माणूस ना म्हजो पूत आसा पळय हांवें सांगलें एक की आयकना आनी म्हणजे ते तूं आसा पळय राती राती लेट करून घरा येता आनी म्हणजे ते भायर आसा पळय म्हटली सूड को तुसें हांव खाले म्हळ्यार वाण्यानी मारूंक येता म्हाका मागीर तुवें करचें पडटना वान्यांनी मारचें न्ही सोंट्यांनी मारीचें पडना काले म्हणटाय गुरकारामा तें बरें सोड म्हजो बापूय आसा पळय गोत्या तुका ताका पॅरालिसीस अटॅक जावन कोणशाक पडला न्ही तो गोत्ता ती गजाल ती ताका म्हजो पूत कितें म्हणा पळयता गोत्या कितें म्हणटा कोणशाक पडलो मुडो म्हणा पळयता कोणशाक पडलो मुडो म्हणटा वय कसलो पूत म्हाका जायना गुरकारामा हांचे कडेन राव तूं म्हाका काले एक उपाय दी तुका तो उपाय दिवचे आगे हांव तुका एक उपाय सांगता सोम्मा मती तोरीचे दत्त करीचे कळ्ळें आतां तूं सीदा घरा वच आं तुज्या कुटुंबा सांगता बोस इजले तुज्या बायलेक तुजो इल्लो राग दाखय आनी तुज्या पुताक इल्लें बेश्टे आनी की आयकना जाल्यार तुज्या वनांनी छट्ट वाजयतले कितें पुताक वाण्यानी वाजयचे तुवें ताका पळयल्यार गुरकारामा देवसरा तेजो आसा तो हांवें ताका वाण्यानी मारल्यार म्हजी गोमटी चिडून उडोवंक आसा म्हाका तें पुरो म्हाका तूं सोड तूं म्हाका आतां एक उपाय कर दी तें न्ही हांवें तुका सांगलें ना तें कर तें खंडीत जातलें कांय प्रॉब्लेम जाला हांव आसा न्ही टेन्शन ना तुमच्या धैर्यान येता हांव जिवस आसा तुमी आसात न्ही गुरकारामा आगत आसा जाय जाय येता जाय जाय राव गो वरां जालीं पळय गो खंय आसले गो तूं इतले वेळ फ्रेंडाची बर्थडे पार्टी गेली फोरम मॉलान फोरम मॉलान गेल्ले की या दाख्याक बर्थडे पार्टीक गेल्ले मासलेची हिंसा घेता कांय मापलो म्हणे मेळ्ळा कोण ना पळया खंयच्या की एक इश्ट दवर न्ही गो तू फोरम मॉलान गेल्ले तुका घाल्या यू सी योर बिझनेस I will see my business. आतांच्या भुरग्याडे काही उलोवंक ना काले उलयल्यार इंग्लिशान टस्स टुस्स म्हूण सोडटात वच गो निकळ गो वच गो आताराच्या आदारो आसा राग आयल्यार आदारान दिवंक आदारो दवर मेळ्ळे आले गो काले खंय आसले गो तुका कित्याक जायला तुजें काम काले वळ एक लोकांचे काम नाही तितलेंच कर सायबीने चड उलय नाका चड म्हणजे उलयल्यार न्ही केप्याचो हूज ओगाडू ना तुजो कितें काल सगळे आले कोणाचे ना ते बाहेर असले तर कोण केन्ना गो कशें जायचे नाका नाका सायबीने नाका हांवें कुशलाय केली गरजको येस मान जावन हांवें कुशलाय करूंक ना कुशल आहे तुझे कुशल आहे तुझे रेतून आसूं आसूं तूं खाली की रांदूंक म्हणटलें न्ही वचोस तूं तें रांद जोर भूक लागल्या आका येत काम हांवें रांदून दवरले खावचे आनी इच्छे मा सीन मिस जालें न्हू अरे गो तुका एग्जाम आसा म्हणटलें न्ही वच वच शिक गो आमचेडे काही सराना म्हणजे पळया खंयच्याय की तो एकलो म्हजो पूत आसा पळय
ताका फुल्ल कांट्रोलर दवरया पळया कितें पेटे घालतात बारी राती कोण आयलो पळया पंचायती बागी नुस्तें घाल पळया तू पडलोय गे उठलोय न्ही रे तुझ्या हद्दाचो गुडले येदो वरलो जीव तुझा मुखार येता तुका डोळ्यान दिसना रे आनी की कुत्ती रे वीग रे ताच्या भितर वीग रे वा कुत्तिता आनी की कुत्तिता तू काय करता म्हणून हांव पळयता अरे रे वच रे तुजे कडेन उलोवंक जायना म्हाका वच रे ठीक आहे बऱ्या तुका आमचे म्हाका जावंकूच तूं जायना गुरकारामान दिल्लो उपाय फेल ह्या देवचाराक हांव मारून गेला रे म्हाका सला काडून गा पळया खंयच्या की गुरकारामान तुका फोन करता Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. हॅलो हॅलो गुरकारामा उलोव केली की ना हांगा ट्रू कॉलरान पापस म्हणून येता पापस न्ही गुरकारामा हांव पास्काम ओ पास्काम तूं की कसो आसा रे हांव बरो आसा कळालें उच्च गुरकारामा तुमी दिल्लो उपाय केलो म्हणून पूण काही जाणांक पडोना तुका पळयतानाच म्हाका कळलें तुजे कडेन कांय धम्म ना धम्म आसा गुरकारामा तें पुरा तूं सोड तूं आतां खंय आसा तें म्हाका सांग हांव म्हळ्यार आमच्या वाड्यान एक मॉर्न जालें तशें सुदारसून म्हज्या पांयाचे गांठींत जाल्ल्यो न्हू तशें म्हजो पूत म्हजे दामन आसा काय तुजे पूत तुजे दामन आसा वय काय दामन आसा पांय दामन आसा सायबा तुजे पूत तुजे पांय दामतात वय म्हज्या पुताक म्हणे हांवें म्हजे पांय दामन सांगल्यार तो म्हजो गोमटो शिरडोंग आसा ती तुजी सूख सायबा तुजो पूत सूख करतना तुवें ताका दितवले आतां पळय कसो जाला तो म्हजे कडेन पळय म्हजो पूत फुल कंट्रोलार आसा हांव बस म्हणटना बसता आनी उठ म्हणटना उठता तें एक सांगणी आसा न्हय बड्डे तुका कितें इडवागी बग्गतू मरवागी बग्गिते बत्ता तें आतां सोड तूं हांव खंयचे की फाल्यां येता खंडीत येता गुरकारामा तुजे प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व करता कळ्ळें न्हय खंडीत तूं म्हाका मस्त टेन्शन जाता गुरकारामा येता आनी म्हज्या पुताक ही हांगा येता जाय हांव तर सकाळी तुमच्या वाट राखून आसतो जाय सकाळींची 8 जाली गुरुकाराम येजा सुरू आनी की गुरुकाराम दिसाना एक पटी गुरुकाराम येवन दी मागीर शिकयता आमकां पासनात तिरीची ओ पास्कामा कसो आसा तूं हांव बरो आसा गुरुकारामा मागीर कितें विशय कितें सांगची तेन्ना तूं म्हजें आल्लीस वो आसा पळय वो म्हजो बापाय हांव सांगलें पळय तुका तुगे कोणशा सोडलो मुडो तें सोड तूं हें आसा पळय हें म्हणजे तूं एंजल म्हण ताचें नांव एंजल की भारी बरें नांव ताचें नांव मात्र बरें गुरकाराम काम हांव पुरा सैतानाचें आनी हें आसा पळय म्हजी बाय त्रिशूल ना काही समजना बस नमस्कार कितें बायल म्हणटना जीव याद पडली हांव गुरकाराम वो आसा पळय वो म्हजो पूत देंवन सारलो सांगलें बरें देंवन सार बरें दिसता आनी काल म्हणलें गुरकारामा देखून तूं नांव ताका मारो बसयना काल विस्तेर तें पुरो सोड म्हाका आतां एक उपाय कर दी गुरकारामा म्हाका हांगा चड रावंक जायना तशें ना तुजो पूत म्हणटना तुजो पूत ये रे ओ म्हजो पूत नांव कितें करता तुका ना गुर्तना म्हाका बाबला ताचें नांव बाबला ओळख बेस्ट दावेली आसा बाबा तूं म्हाका पेद्दा बनाव पेता पेद्दा घेता रे अरे तोंड दामरे तुज्या पुताक पेद्दा म्हणची तर कळ्ळें नाही साहेब पेद्दा म्हण आसतना हांव सांगतो तें बरें सोड आतां
म्हाका तूं एक उपाय कर दी. एक कलेमेंट म्हाका हांगचे वस्तू जाय. काय साहेबा तुमची किरकिरी अरे बा तुका काय काम ना गे सकाळी मध्ये हांगा पडलाय अरे रे मरी हाडणार हांव दोन बोट बोलवून आसात. काय तुझे अरे तुका किरकिरी जाता जाल्यार सीदा भायर वच तुका मागीर पळयता हांव. हा गुरकाराम आयला भायर येवसोलताय न्ही वच रे वच रे हा तुका मागीर पळयता. छेले गुरकाराम हो लो गुरगोतूस वडिला कडेन उलोवची गोत्तू ना ताका अय्ये गोत्तू ना तूं एंता तेगो भायर करीचे ताका इल्ले वचून भूत शिकय गुरकाराम. ताका भूत न्ही लागलो सैतान सुटयचे सुटी सुटी सैतान हे सुटी. अरे रे जरा फाटल्यान जात रे वेगी ये रे तू मुतल्यान तावन यो फाटल्यान तावन दिता वेगी ये रे मारया रे ताका काडया रे ताका वेगी ये रे. ये रे काडया रे ताका मारया रे ताका. हांगा रावचे नाका आमी सीदा गऱ्या म्हाका हांगा राव. गुरकाराम खंय जावन आसा तुमी मेल्यात तुमच्या भुताक. नाही आमी आमचे काम जालें न्ही ताका सीदा गऱ्या येता. काम जालें गे ओ त्या देंवचाराक पळोवन बे म्हणी दिसलें गे म्हण तुमकां. देंवचारा कडेन बेन दिसा. यस मॅच विन जाले विनर चिकन डिनर. ही गजाल ही गुरकारामा आतां तुमी भियेल्यात न्ही ते खाई ना गुरकारामा ते आतांच्या भुरग्यांचे पापची गिफ्ट जे आसा न्ही तांतून गेल्लो लागलो तो तुमी गार म्हण चिंतलें. देवा म्हज्या वो काडटा मारता लगा काडटा नंतर काल पुरो चिंतले. ते तुमकां न्ही गुरकारामा ते त्या मोबायलाक तो उलोव लागलो तो जिवान मात वाडला मांड्यान ताचेर शेणच बरो काडचे लागाड काडटा सोड काही हे करता ना. अरे तुमचे सकाळ मध्ये खाली कॉमेडी अरे साहेब पहिले सांगा सीदा घरा वच म्हणून